देवान रचलेल्या संवसारान आतां जायते धर्माचे मनीस हिंदू किरिस्तांव मुसलमान पोते मेवतेले एक दीस म्हजे नदरेन पडलो मनीस केन्ना आयकोनासलो तो मीस ताका विचार केले तो नासलो एक यात्रेस विचार हांवें केल्लो म्हूण ताका पळयात कसो तो रागार जालो मुजे म्हणोंक लागलो आपल्या पातकाचें वजें कोणें दिलां तकलेचेर तुजे देवाची गरज त्या मनशाक पडटा तो जेवणाक जाता तर बादीचेर म्हाका देवाचो कसलोच उपकार नाका देवाक जाय तो देव येतलो आमगेर तो एक कांतोरीस आसलोलो बरी कांतारांक घोडटालो पालकाचेर तो म्हणटालो लोकांचो आबरू मान जोडटालो बरो तो कांतोरीस म्हणोन लोक ताका उखलून दवरतालो पूण तो गोरवाक बरो न्ही देवाक विसरलोलो दीस रात देवाचें शीण करून आशेतालो तो एका पुताक एक पूत आपल्या मागलेल्या फाराक तेका चेडवां देवान दिलीं कित्याक केन्नाच हांव पयचो ना मिसाक देवाचें नांव घेवचो ना तोंडाक ह्या ताच्या लागत पळयात गोरवाक देवान ताचो तावोच केलो नाटक पालकार कांतार तो कोत्ताना हांव चिंतालें आनी एक मूस गेलो दिसान दीस ताळो सुजत गेलो बरोच कांयच उपाय केलो ऑपरेशन करून बरो जावंक ना तावो सासणाक नाटक जालो आयज तो रडटा देवान आपल्याक कसलो इनाम दिलो देवान तुका सोबीत ताळो दिल्लो देखून नांव तुवें जोडलें कोंकणी पालकार देवान तुका एक चेडो दिवंक ना म्हूण देवाचेर तूं इतलो कित्याक रागार कसलो फायदो संवसारान भावा तुका जावन आमी व्हडले ते इश्टार बरीं कर्तुबां करून आमी मेल्यार देव जागो आमकां दितलो सोर्गार बरीं कर्तुबां करून आमी मेल्यार देव जागो आमकां दितलो सोर्गार